मोपा विमानतळाक जोडपी लिंक रोडाचे बांदकाम बंद दवरपा विशीं पंचायतीन नोटीस दिवनूय काम सुरूच दवरिल्ल्यान नागजळ तुळसकारवाडी आनी वारखंड वाठारांतल्या नागरिकांनी नागजर एकठांय येवन आयतारा निदर्शनां केल्ली। मागीर संबंधिताक काम बंद दवरपा विशीं आंदोलकांनी 24 वरांची मुजत दिल्ली। नाजाल्यार आंदोलन अदीक खर करतले अशी शिटकावणी दिल्ली। मात सरकारान काम बंद दवरपाचे सुवातेर पुलीस बंदोबस्तान दुप्पट यंत्रणा मशिनरी वापरून नेटान झाडांची बेसुमार कत्तल करपाचे काम सुरू केलें। आम्ही सध्या तुळसकरवाडी मोपा विमानतळा खातीर जावपी लिंक रस्त्याचे काम नेटान चालू आसा। काल नागजर हांगासर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमनीचो आणि बागायतीचो हक्क अधिकार मेळोवपा खातीर आंदोलन केले आणि हे आंदोलन जाल्या उपरांत निदान सरकाराक तरी जाग येतली अशी आशा दिसताली। पूण आयज उलट व्हडा प्रमाणात पोलीस फौज फाटा ठिकठिकाणी दवरलेले आसा आणि हे काम जर अशेंच चालू रावले जाल्यार आणि शेतकऱ्यांनी जर हांचेर काम करपाक अडथळो हाडलो जाल्यार शेतकऱ्यांक अटक जावपाची शक्यताय आसा आणि त्या खातीर व्हडा प्रमाणात पोलीस दवरलेले आसात। पोलिसांक खातीर हे शेतकार भाव आपली झाडां पयसल्यान कशी सरकार उडयता निर्दयीपणे ते पळयत आसा। सरकाराक आयज मेरेन कसल्याच प्रकारची भावना ना, संवेदना ना। ह्या शेतकऱ्यांच्या पोटाचेर पांय दवरून सरकार आणि कंपनी काम जोरान चालू केल्ले आसा। ह्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आसा की आम्ही आमच्या पुर्वजांचे जमनी आमच्या फुडल्या पिळगेक दवरपा खातीर काबाड कश्ट करून हे जमनी राखल्यात आणि हेच जमनी आता सरकार व्हरता। त्यामुळे आमचो तळतळाट ह्या सरकाराक आणि ह्या कंपनीक लागतलो। मोपा एअरपोर्ट म्हळ्यार लोकांक दिसतालो पयलीं एक वरदान आसतलें, पूण हो मोपा एअरपोर्ट आता वरदान ना तर आख्ख्या पेडणे तालुक्याक हे शाप आसा। सरकारान आता तरी जागे जावन ह्या शेतकऱ्यांचे कितें म्हणणे आसा ते आयकचे आणि तांकां न्याय दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।